आयज आमी घराघरान वयतना लोकांच्यो खुबश्यो समस्या आमकां आयकूंक येतात। त्यो समस्या अश्यो आसा की कितकीशीच आमच्या मांद्रे मतदारसंघात पोखळाय निर्माण जाल्ली आसा। ती पक्षान म्हाका तिकीट दिल्या बद्दल ती पोखळाय भरून काडपाचो हांव प्रयत्न करतलो आणि जे माझे सहकारी आसात काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आहात आयज तळमळीन प्रत्येक गांवांत वेगवेगळे टिमी घेवन वावरतात। आपलो प्रत्येक मतदारसंघातले बूथ कमिटी आहात ते आपले परीन काम करतात। तशेंच जे ह्या भागात खूबशे नेते आसात आदरणीय रमाकांत खलप तशेंच सौ आदले मंत्री संगीता परब जितेंद्र देशप्रभू वैशाली शेळगांवकर सचिन युवा नेता सचिन परब असे खूबशे लिडर आसात। तशेंच माझ्या काँग्रेस पक्षाचे लिडर हांगा भरपूर येवन प्रत्येकान आपापले काम चालू केले आसा। आमच्या थोड्याच वेळान जो आम्ही माहोल तयार केला हो सगळे क्रेडिट माझ्या सगळ्या सहकार्यांक वयता आणि आम्ही जिखतले हे निश्चित आमकां खात्री आहा। ठामपणी हो काँग्रेस पक्षाचो विजय आसा हे हांव ठामपणी सांगूंक शकता। बाबी एक व्यक्ती अशी आहा की तेका काँग्रेसीन तिकीट दिवन खरोच आमचेर उपकार केल्लो आसा। खरोच मानपाची काँग्रेसीक की असो 20 वर्सां कार्यकर्तो केल्लो काम केल्लो मनीस आयज तुमच्या फुड्यान दिसता। त्याची कदर केली पक्षान म्हणून आयज ताका तिकीट गेली वता। पूण एक बरो मनीस प्रामाणीक मनीस केन्नाच कोणा कडेन गद्दारी करूंक ना, ह्या फुडें करचो ना, काँग्रेस पक्ष सोडून केन्नाच बीजेपीन वयचो ना। आयज प्रत्येक वेळा मिडियाच्या फुड्यान हांव उलयल्लो आसा की जो पार्टी आमची काँग्रेस पार्टीन जो उमेदवार आयज काँग्रेस पक्षाचो दिल्लो आसा तो जावन आसा बाबी बाकर। एक स्वच्छ प्रतिमेचो आयज क्लीन मनीस, सादो सरळ मनीस, कसलो दाग नासलेलो मनीस, असो मनीस आयज व्यक्ती आमकां आयज पक्षान दिल्ली आसा। आयज आमकां खंय फिरपाची गरज ना, पण तरी सुद्धा एक आमची लोकां कडेन आमी इंट्रोड्यूस जावप आमच्या कॅन्डिडेटाक घेवन म्हणून आमी आयज डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता। लोकांनी पयलींच ठरयल्लें आसा की हे फावटी आमी बाबी बाकराकच विजय करप आणि काँग्रेसच्या हातीच्या सिंबॉलाकच मत दिवप हे तांच्यांनी ठामपणे ठरयल्लें आसा। एक स्थानिक मनीस आमचो मांद्रे मतदारसंघाचो तिकीट दिवन आज त्याचो निश्चित विजय जालो हो आमी मानून घेता। आयज काँग्रेस पक्षान बऱ्यांतली बरो मनीस चूज केलो आणि इतले वर्सां काँग्रेसीक ताणें एकनिश्ठ रावन ताणें दाखोवन दिलें की काँग्रेस पक्ष हो ग्रेट पक्ष आणि हो आदल्या मनशांक विसरना आणि आदल्या मनशांक तो वळखता म्हणून। आज बाबी बाकर ज्या अर्थान भोंवता त्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक बरो प्रतिसाद ताका मेळिल्लो आसा आणि खरेंच लोक म्हणटात बाबी बाकराक आमी निवडून हाडटल्यो आणि आमच्या हे फावट असेंब्लीक धाडटल्यो आणि जी कामां आमची उरल्यात तितली बाबी बाकर करून दितलो। पूण जो गद्दारपण कोणें केलां पळय ताका धडो शिकयल्या शिवाय आमचो मांद्रे मतदारसंघाचो मनीस केन्नाच वगीर रावचो ना। भोंवता नॉर्थाकय भोंवता म्हणटरीच आमी हें वातावरण पळयल्या नंतर आमकां दिसता आमचे 3 जे आसा उमेदवार आमदार म्हणजे हेका असेंब्लीक विधानसभेक जे रावल्ले आसा उमेदवार हे तिनूय जिखता। बाकीचे कितें आसूं पूण तिनूय हे आसा ते आमचे उमेदवार जे जिखतात। हरमळ म्हणजे मांद्रेचो, दुसरो म्हापसा आनी तिसरो शिरोडा। आणि हांव शिरोडा राती सुद्धा 2 मिटींगून आयिल्लो आसा पूण हांव सगळ्या भोंवता आनीक हितू आतां म्हापसा सांजचो म्हापसा आसतलो म्हणजे सगळ्याक भोंवता। आनी हांवें सगळ्याक हे पळयले नंतर चिंत जाल्यार दोनूय खासदार आमचे येतात, नॉर्थ येता आनी सावथ येता सारणी आनी ह्या वाटच्यान आमचो गिरीश चोडणकर येता आनी हे तिनूय आमकां येतात आनी सरकार येता हेका सेंट्रलाकय सरकार आमचो येतलो आनी गोंयाकय बी आमचो सरकार येतलो। म्हणून ताका लागून हे म्हत्वाचे आमगे तिनूय सीट जाय म्हणून ताका लागून चड करून भोंवता लोकांक सांगपाक की गोंयांत सुद्दां सरकार हे आमचे जाय। केंद्रांत सरकार जालें पूण गोंयाकय सरकार आमची जाय आनी आमी लोकांक सांगतात अपील करता हेजे खातीर आमी मत मागतात। आमचे खासदार जे दोगी रावल्यात तेंचे खातीर मत मागतात आनी आमकां दिसता की हे जे लोक जे आसा लोकांक कळ्ळा, लोकांचे वारें जाला की बाबी बाकर येता, त्या वाटेर म्हापशे किनळेकार येता आनी त्या वाटेर वो येतात म्हादेव नायक। आनी म्हाका खात्री आसा गोंया सरकार हे आमचे दितले आनी बारीक लोकांची कामां आमकां खबर पडटा। ताका लागून बाबी बाकर आमचे हे आसा मांद्रे मतदारसंघाचे हरमळचे लोक सगळ्या कडेन मागता की बाबी बाकरा निवडून हाडात
आनी गोंयच्या सरकार कडेन.